देवाच्या उतरार बांदून हाडून हीच पेटोवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे पोट आमचे देवता बापा तुझें उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोपता बापा तुझें उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोपता. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. एका भोवऱ्या उद्देशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून वरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिसेव गिलगालांतले भायर सरले. एलिजान एलिजवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव, सर्वेस्पोर म्हाका जॉर्डनाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बाराबोर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधुभाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्डान नदीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें. आनी पांय भिजोय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतोच एलिजान एलिसेवाक म्हणलें, म्हाका तुजे सुरशिलो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केलें जाय तें माग. एलिसेवान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम आवगड. म्हाका तुजे सुरशिलो काडून व्हरता तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलें तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेतना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी ताचे मोदें उबे जाले. एलिजा भोवऱ्या मोदें सोर्गार चडलो. एलिशेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा इस्रायलाचे घोडे आनी तिचे घोडेस्वारानू. आनी तो ताचे नदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपले आंगावळी घेवन तांची 2 ओर्तां केलीं. सकला पडलोलें तें एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जॉर्डनाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें म्हणून. सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उसव्याक आनी दाव्याक रावलें. आनी एलिसेव आलतोडी आयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांू तुमचें काळीज घट दवरात. तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुका शेरोणां येतल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें बोळेपण सर्वेस्परा सगळ्या मनशांच्या दोळ्यां मुखार. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांू तुमचें काळीज घट दवरात. मनीस लोटचनां मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वादविवाद करतात तेन्ना तुज्या तंबूंत तांकां राखून दवरताय. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांू तुमचें काळीज घट दवरात. तुमी सगळीं देवाची भोक्ती करतल्यांू सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भोगतांक तो राखता, पूण गोरवान भरतल्यांक सर्वेस्पोर खोथायन फारीक करतात. जबाब,
सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. हांव मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्याचे सांग म्हणलें, चोत्राय दवरात. तुमच्यो बऱ्यो करुण्यो मनशा हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं बीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं बीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्तीन केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवच्या खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यांत उबे रावन आपल्या मागणें करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपले उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खुंटीचें रूप तुमी घेवन न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपले तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपवास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवा तांय आमची भक्ती कशी आसची ह्याचे विशीं जेजू शिकोवन दिता. जेजूची शिकोवन जुदेव धर्माच्या भक्तीच्या 3 खांब्यांचेर आदरलेली आसा: धर्मदान, मागणें आनी उपवास. मागणें, धर्मदान आनी उपवास करप बरें. देवा मुखार तांकां मोळ आनी आत्मीक फायदो आसा. ताचे वरवीं देवाक मान आनी महिमा मेळटा आनी मनशाची भक्ती काळजांत वाडटा. पूण मनीस जेन्ना ह्यो आत्मीक करुण्यो करता तेन्ना देवाक मान मेळचे सुवातेर आपणाक मान आनी महिमा मेळोवन घेता. देवा मुखार तूं कसलेंच मोळ नासलोलें जाता. ह्यो बऱ्यो करुण्यो पाळटना दोंग्यांचें रूप घेना जावंक जेजू शिसांक शिडकायता. कित्याक मनशाचे सोयबांतूच आपणाक मान मेळोवन घेवपाचो किडो लिपून आसा.
धर्मदान, मागणें आनी उपास हे 3 खांबे आमचे धर्माचे भक्तीचे उपाय. मागणे वरवीं देवा थंय संबोवन जोडटा. धर्मदाना वरवीं गरजेवंतांक आनी गरिबांक पावता. उपासा वरवीं कुडीच्या वडवण्यांचेर आनी ताळण्यांचेर झुजता. पूण ह्यो करण्यो भायल्यानूच दुसऱ्यांनी पळोवचे खातीर करता जाल्यार कसलेंच फायदो ना. गुप्ती ओगेपणी केलेली भक्ती देवाक मानता आनी देवाक महिमा मेळटा.